काल एक आम्ही प्रेस घेतिल्ली आणि वन मिस्टर तुकाराम भरत परब हाचेर वी हॅड सेड दॅट वॉट एवर लीगल टर्म्सान कितें आसा दॅट प्रोएक्टीव स्टेप्स वील टेक. सो फर्स्ट स्टेप इज वी हॅव अंडर सेक्शन 499 of IPC आणि सेक्शन 500 IPC वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन. सो रेस्ट आता मुखार आनी कितें लिगल कारवाई आसा ती आमी करतले. Defamation case. Whatever legal, whatever is there, that procedure is started under section 499, 500. What was needed, that we have done. Private notice which has to be sent, that is also going. A private complaint will be filed in JMFC. So all that procedure legally कितें आते, we will do it. We will not spare anybody. कितें आसता when you are a public figure, उलयता आसतना you have to talk sense because people are watching you. आणि खास करून जे स्विंडनाक आनी भायर पळय जे लोक आसात हू टेक हिम लायक अ सेवियर, म्हाका दिसता तांणी इंट्रोस्पेक्ट करपाची आतां गरज आहा की बाबा हें कितें सत्य कितें, हें जावं न्ही मरे, हो प्रोसिजर जावं न्ही, सगळें भायर येतलें. आय थिंक पिक्चर वील बी क्लियर. Defamation case करतले. हांवें सांगता तशें देर इज अ लिगल प्रोसिजर वीच इज देयर, एवरीथींग वील फॉलो. देर इज अ प्रोसेस की पयलीं हें करपाक जाय मागीर ती कंप्लेन. सो इट वील गो ऑन. हें बेश्टो आमी सोडपाचें ना. कित्याक फेक प्रोपोगंडा करप हें BJPचो DNA कळ्ळें तुका, फेक प्रोपोगंडा. आनी वी हॅव बीन सेयींग की BJP इज अ प्रोपोगंडा मशीन. सो आय थिंक हें कोणें तरी सांगलां आसतलें की हें चलय फेक प्रोपोगंडा. सो वी वील नॉट स्पेअर एनीबडी. Complete registration. We have given, so he said that he will do it registration. We will seriously follow it up. With the नावाक namesake, no, we will do it. And I will take this case to logical end. That is 100% sure. Thank you.